बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेसू आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणली तुका, कित्याक तुवें आमकां हो नवो दीस दिलाय आनी आमी हो दीस तुजे कृपेक लागून तुजे बरोबर सारलेलो आसा. काल रातीक आमी तुका एकवटोन सगळे आमचे भितर आसा तितलें तुका समर्पून आमी तातूंतली मोकळी स्वतंत्र जावन न्हिदोंक गेल्या आनी तूं आमचे सगळे भितरल्यान वावुरतालोय आनी तुवें वावरून आमकां स्वतंत्र केल्लें आसाय. सकाळीं उठ्ठाना हें स्वतंत्रपण आमी तुका अर्पिल्लें आसा आनी तूं जें सगळें आमचें जिवीत मांडून आमी तें घेतलेलें आसा. तो तुवें आमकां तुज्या एकवटान दवरून आतां पर्यंत आमी तुजे बरोबर सगळे आमचे सकाळचो वावर केल्लो आसा. पूण आतां आमी तुज्या एकवटान रावंक हो वेळ सादता. आमी भयणीनो आनी भावनो जेजूच्या एकवटान हो वेळ सारया, कित्याक ताणें आमकां सांगलां म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां. तर प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताच्या एकवटान आतां आमी हो वेळ सारया. प्रत्येक मणी जावन आसा एक सुस्कार. आमी पूर्णपणे जेजूच्या एकवटान आमी तो सारया. सुस्कार घेतना पांयाची बोटां आसा थंयसून तकले मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता आनी सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तो भायर काडया. सुस्कार आमी जेजूच्या नांवान भायर काडलो की ना, सगळे आमचे भितर आसा तितलें आमची चिंतना भावना चाल आठवणी जेजूच्या ताब्यांत आमी करया. कितेंय येवं आमचे भितर ताका आमी भिवचें न्ही. सगळें जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना आमकां तातूंतली सुटका मेळटली. आमी भितरल्यान ताच्या तारुणांत वेळ आमचें जिवीत सारतलें हांव, कित्याक ताचे बरोबर रावलें म्हणटच ताची चिंतना भावना आमचे सगळें उपरासूंक लागतली आनी ती आमी ताकाच ओपून दिवन जी आमी कितें करूंक जाय, दिसपटे जें आमचें जिवीत आसा ताचें सगळें कशे भाशेन आमी सादता तें अदीक खोलायेन आमी सारूंक ताचे मदतीन आमचें जिवीत आतां घडोवन हाडया. तर प्रत्येक सुस्कार घेवया. जेजू 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 जेजू. दुसरो सुस्कार घेवया. तेच भाशेन भितरल्यान ताका एकवटान आमचो वेळ सारया. प्रत्येक सुस्कार आमी हे परी ताच्या नांवांत करचीया. धुपाचो धुवर जसो एका रुमांत सगळो म्हणल्यार तूं सरोन आख्खे रूम तें भरून काडटा आनी ताचो वासूय आमकां येता. त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूच्या नांवांत ताचें जिवीत आमचें सगळें भरोन येतलें धुपा वरी आनी सगळीं जाणां ताका अणभवतलीं. ताचो वास एके तरेन तांकां येतलो. तांकां जेजूक अणभवूंक मेळटलें आमचे वरवीं आनी आमचे उद्देशी.
आता जो बावतिस्ताचो मनोभव करुया आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना हांव जायत वचोंक जाय तो म्हजे सवय वाडत वचोंक जाय हे परी प्रत्येक सुस्कारान ताच्या मनोभवान जेजूच्या एकवटान आमी रावया. आतां सायबीण मांयचो मनोभव करुया. हांव चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे हे परी ताका एकवटोन आतां भितरल्यान आमचें जिवीत ताका समर्पीत रावया. जेजू सवे हांव मरतां आनी जेजू सवे हांव पुनर्जीवन जाता प्रत्येक सुस्कारांत आनी हांव न्हय क्रिस्तूच म्हजे सवे जियेता. जेजूच्या भितरल्यान आमी ताका एकवटोन हो वेळ सारतना जशे भशेन तो बापाक एकवटोन आसलेलो ते भाशेन आमी ताचे वरवीं बापाक एकवटोन रावया. कित्याक तो जावन आसा वाट बापा सरशी वचपाची. तर आमी बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवया. जेजू भितरल्यान बापाक एकवटोन आसलेलो खरो, पूण पवित्र आत्म्याकूय पवित्र आत्मो ताचे सवे आसलेलो आनी ताका प्रेरणा दितालो. तो ताची मागणी हे परी ताच्या काळजांतल्यान बापाक उबारतालो. तर आमी ताच्या देवपणांत भाग घेवया. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताचे सवे आमी सगळीं जाणां आसा. तो ताचे सवे आमी आत्व्या भासांनी ताच्या मागण्यांत बापाक आमची काळजां भावना आनी आमची येवजण्यो उबारया.
आनी चेकी जेजूक एकवटून आसा जे म्हणून सुस्कार भितर घेवया जू म्हणून जेजू सवे आमचे सगळे समोर पळोवया हे परी मुणी नासतना फकत सुस्काराचेरूच ताका एकवटून रावया हें ताणें तुमकां मेळटलेंच. तो जेजूक आमी एकवटून आसा जेजू सवे आमचें जिवीत आसा आमी ताचे कुडीचे सांदे ताचे एकवटान बापाक आमी मागणे उबारया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो जेजूच्या जिविताची घोडितां आतां आमी नियाळया पवित्र पुस्तकाच्या आदारान. वेळ आमकां उणो आसा म्हणटच आमी सगळ्या मिस्तेरांचेर नियाळ करया आनी शेकी एक आमचे बापा नमान बरे म्हणया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सत मानता देवाक सर्वोदिदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारीत हांव जल्मलो पोंस खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर्वोदिदारात देवा बापाचे उजवाक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. बावार्थ बोरवासो आनी पुर्ती मोग आमचे सवे उदीक खोलायन वाडच्याक आमी सायबण माय कडेन बागेवन फ्रांसीस सेवार कडेन बागेवन तिनासा कडेन बागेवन जुजेवाजा कडेन आनी येरा सांत भक्त कडेन मागया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय सावसऱ्या मदें सुदैन सुदैचो पूज जेजू वागेन मरे देवाचे माये बापये खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेळ. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय सावसऱ्या मदें सुदैन सुदैचो पूज जेजू वागेन मरे देवाचे माये बापये खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार मेळ. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय सावसऱ्या मदें सुदैन सुदैचो पूज जेजू वागेन मरे देवाचे माये बापये खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या डार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड उरपायचे सर्वेच पवित्र सवय आसा.
दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलाक व्हेलो. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. बाळूक जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्ना वसल्यान जेजूची आपोरगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर. देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैद केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर. जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. ताची पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर. मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. लूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो, देवाक दिन वाचून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड.
हांवें ती तुमचे पासत समोर पुजची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. पांच दुखीचें मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटले रोखदाचे दाट थेंबे वरी जळतच घाम. आनी मागणें कोत्तूच शिश्यां सुशी उठून या जाल्यार ते खंयती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायलें. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुटकूट घालतात. मातयेव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पळतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताचे उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी ओडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा न मान तुका. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. पांच ओर्काचें मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर 3 दिसां आपल्या मरणा उपरांत जेजू स्वर्गांत सोडटा. जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात. खुर्सार मारलेल्या नाजरेथकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत सोडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजू ताचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला.
चवथो धर्मदुतांचो इतिहास 2:2 उचितूच जणजणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18 म्हजे दुये संवसारांतले सगळे वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोळ आसलो चंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोचे ठाय जावं सुद्दां सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणये काकुळचे माये, तूच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी एवीची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्काल सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळचे रातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग, जेजून बसायलां ते आमकां फाव जावच्या. मागुया देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्लें आसा तें आमकां मेळोवचें कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पडा येता. पदवेद रांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. म्हज्या भयणीनो भावनो, हे 2 भाग मागण्याचे आमी खोलायन जियेल्या. सगळो वेळ आमी तातूंत सारूंक आमकां वेळ मातसो उणो आसलेलो. तरी पूण आमी जेजूच्या एकवटान आतां जियेता. पयलीं स्वता ताका एकवटोन आमी ताचे कुडीचे सांदे कशे जेजूच्या नांवांत आतां आमी जिवंक लागल्या.
ताच्या जिविताची घोडितां आमी नियाळलेली आसा. तेन्ना ताणें आमकां आपल्या जिवितान बाळगून दवरलेली, आतां आमी ताका बाळगून दवरता. तो ताच्या जिवितांतली घोडितां आमी नियाळटना अदीक आनी अदीक आयज आमी जेजू सवें ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक जिवंक लागल्या. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, जेजू आमचे सवें आसा आनी आमी जेजू सवें आसा. तेच परमी आख्खी सृश्टी जेजू सवें आसा आनी जेजू तांचे सवें आसा. हे परी आतां आमी आमचो वेळ हे पवित्र भोवसणेंत सारया. आमचे दोळे जेजूचेर सक्रामेंताचेर रावया आनी ताची किरणां आमचे सवें शिरोन आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करतली. आमच्या मनांत आमच्या पातकांची आठवण पर्यंत आयली तर ती जेजूच्या नांवांत आमी भायर काडया आनी अदीक ताच्या पवित्रपणान आमचें जिवीत सारूंक लागया.